नमस्कार. ग्रो ग्रीन ईट ग्रीन म्हणून आमगेले यूट्यूब चॅनल नाव त्या प्रकार आमी कशें आमच्यान कितलें साध्य आसा तितलें आमगेले घरा जावका गेलेले वेजिटेबल्स थोडे मटापुणी आमीची ग्रो करचे आनी ताजे विंगड विंगड रांदप करचे ते मिगेल एम. तशें आतां ग्रो ग्रीन म्हण पळत मिगेल टॅरेसारी आतां थोडी थोडी रांदयकाय तो पावस वयर येता पावसाळी भितर पुरो ऊण आसता. आतां पावसाळी जावन पावस उणी जाला तितलेची पावसाळी जेल्ली म्हूण सांगू जायना. तशें थोडे थोडे पावस येता आतां नवे नवे वापस बी पुरो घालू स्टार्ट केला. सन्न सन्न जड्ड जेता आसाची थोडे मस्त जना ना म्हाका निमगेलें कसा म्हळ्यार मागीर नवे आमी झाड ओवका अशी तशी पुरो वयी जाल्यार आमकां ताका घालच्याक मॅन्युअर पुराय ना मू. आतां ऑर्गेनीक मॅन्युअर म्हळ्यार भारी कॉस्टली आमकां घेवची रांदयकाय 4 वंटन दुड्ड जाता ऑर्गेनीक मॅन्युअर घेवची म्हळ्यार वय तुमी सांगेल करेक्ट. ऑर्गेनीक मॅन्युअर फुल्ल घेवन आमकां रांदयकाय करूं जावं साध्य न्हय तें. थोडे आमी कसं करूयत म्हळ्यार आमगेल घरकडे आमी वेस्ट जावन उडोवचे आशिल्ले तसलेचे आयटमान आमी थोडे मटाक मॅन्युअर आमी घरकडे करूं जाता. तशें तांतू भितर एक आयटम आतां हांव आतां तुमकां दाखयता. आमी घरकडेन उडोवचे निश्शे तांदूळ धान्य उडदा दाळी पुरो धुल्लेले उदक ते तूं घालचे. आतां आमी इडले पीठ वाटलें म्हणलें ताका ग्रायंडराक की मिक्सराक की उडदाची वाटिलेल की तांदळा वाटिलेल की पुरो पयशे आसता मिक्सर आयदनाक ते आमकां जावका जाल्यार तितलें धुवन काडपाची पुरो उदक धुवन आमकां काडूं जायना. तें उदक आमी वेस्ट करूं नजे. एक फस्ट कसं जावका म्हळ्यार एक मुच्चळ आशिल्लें एक सान एक 3-4 लिटराचें एक बकेट रेडी करून दवरचें आनी आमी निश्शे वाळून घालताची शीत वाळून घालतना तें निश्शे काडचे तांत घालचे. मागीर अशें पळय धुवन काडलेलें आसता आमगे लागीं उडदा पीठ की पोळ्या पीठ की कसं पुणी धुवन काडलेलें आशिल्लें तें घालचें. आतां आमगेले डब्या भितर आमी मूग की कुळीतू मागीर बटाणी अशें पुरो आमी हांड दवरताची धान्य एक पण चुका मुकीर थोडे धान्याक बोरोड जाता चुकून तें आमी एक मुश्टी बोरोड जाल्ले म्हूण सांगून आमी उड्डोवच्या नज. तें कसं करचें म्हळ्यार तिंबत घालचें 7-8 घंटे आनी मिक्सरार न्हय वाट्टुचें आनी आमी तें निश्शे पुरो कांड दवरला पळयाची तांतू भितर हें घालचें. तें मस्त दिवस दवरूं नजे. मस्त दिवस दवरल्यार घाण येता ताका. एक 2 जावं 3 दिवस दवरचें तांतू वापस डेली निश्शी घालता वचचें. तशें 2-3 दिवस जातन तें लायक जावन फर्मेंट जाता मदें मदें मिक्स करून दिता रब्बुका. हें आतां ओटू कितलें जाला पळय हें आतां 180 जाला न्हू आमगे लागीं ताजी डब्बल उदक ताका मिक्स करका आनी जड्डा घालका. आतां आमगेलें सोल्युशन रेडी जाला. आतां एक मिरसांगे जड्डा घाले हें पळय झाड ओवन हांव एक 15 दीस जाल्ले हाका एक मग घालता एक मग घाला पुरो मस्त घालका म्हूण ना. आतां हें 10 दिवस नंतर आज वापस व्हिडिओ काडून घालता हांव तुमकां हे तर्ण मिरसांगे जड्ड्याचे कशी एक वाडून आसा पळयाचे तितलें पावरफूल आसा आमगेलें हें सोल्युशन. आतां मगे टोमॅटो जड्डा काही घालता थोड्याची हाका पंदाक तण आसा तण कळे म्हणटा पळय ते तण वाडतर आसता तांतू भितर आमी ते कांड दितर रबुका ताका पण हाकाय थोडे घालता. आतां हें घाल्लेलें तशी कसं करता म्हळ्यार सायडा आशिल्ली माती पळयाची खंयचे एक गार्डन टुलान सायडा आशिल्ली माती होगूर लूज करून दिवन मद्दे करून दिवका थोड्याची मस्त डीप कोंडून वचना म्हणजे ताजी बेरा पेट्टू जाता. अशें प्रती पंता आमी हें सोल्युशन घाल्लेल्या टायमार अशें पळय होगूर अशी माती होगूर सायडा माती होगूरशें मद्दे करून दिवका. तेन्ना तें आमी सोल्युशन घाल्लेलें आसा पळयाची तें एक पंता तांतू आमी तें धान्य न्ही वांटून घाल्यार तें चिक्की दाटशी पीठशी राबते तें मागीर तें गट्टी कॉंक्रीट घाल्या वरी जाता ताका मागीर उदक घाल्यार भितर घेना. पळय हें पळय घोसाळ्या वाली हाकाय हांव तेची सोल्युशन घालचें अशी 10-15 दिसा एक पंता आमी अशें करून घालयत. एवरी टायम अशी घालका म्हूण ना बरी निश्चय पातळ करून डेली घालयत तेवय जाता बट आयचे निश्शे आज घालू नज आयचे निश्शे पाहिजे वो परा घालका ना जाल्यार अशें पुरो विंगड सोल्युशन घालून तेवय करूं. हें पळयाची वाळी काय हांव हेंचे मिक्सचर घालचें भारी लायक जाता. एक 2 मुश्टी नेलकड्ल्या पेंट मेळ्ळ्यार तेवय हांतू भितर मिक्स करून 2 दीस कुसोवन घाल्यार वाळीक बेस्ट मॅन्युअर म्हूण येता.
आमकां सादारण सुलभेर जेवचे रांदय काय म्हळ्यार म्हळ्यार मस्त मेंटेनन्स नाका ताका म्हळ्यार बँड तर्ण मिरसांग टोमॅटो वांयगण हे पुराय आमकां घरकडे नित्या कोर येता हाका मस्त कश्ट म्हणना हे वेजिटेबल्स पुराय करच्याक टोमॅटो आतां टोमॅटो वचो म्हळ्यार टोमॅटो बी ना मागीर म्हाका टोमॅटो बी खंय मेळटा टोमॅटो बी सोदून वचुका म्हणना आमकां मार्केटा दुखून हाडलेले टोमॅटोस पळयाचे तांतूल पिकलो टोमॅटो काणू चिरडून घेवचे आनी तांतूल बी काण एक 2 दिवस सावटा दवरून सुकोवचे आनी काणू मातयेन घाल्यार टोमॅटो झाड जाता तशी तर्ण मिरसांग आमकां हाडलेली जुनी तर्ण मिरसांगे भितर पिकली एक तर्ण मिरसांग एक 4 दिवस शेडा दवरून सुकोवचे आनी तांतूल बी काण घाल्यार तर्ण मिरसांगे झाड आमकां घरकडे करूं जाता. अशीच नेक्स्ट हांव नवे नवे वेजिटेबल्स घालतना ताजी बीक घालची कशी ताका मॅन्युअर कसं आनी पुराय आनी कसं पुराय आमी घरकडचेची यूज करून कसं पुराय कोरयता दुसरे टिप्स पुराय हांव नेक्स्ट विडियोज पुराय करून घालता. ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हणून जाल्यार लायक शेअर कमेंट करायची मेगेल चॅनल सबस्क्राईब करायची आनी नवे व्हिडियोजा खातीर बेल आयकॉन ओतयल्यार ताजे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. नमस्कार.